Bhaktinur binduka navartan somiya Dinvashi kalsa upkar matam Chiliyendam cha tucha vichitenyak somya Kite pati amidiu Mogan tucha somya amka tuve poslyay Raklyay doye tucha Kalsa moran amka tuve ek votaylay Gopan Krista Jesucha Bhakti nur benduka navartan somiya Dinvashi kalsa upkar mantam Chiliyendam cha tucha vichitenyak somya Kite pati amidiu बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे असो स्पिरिट सांताच्या पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताक नव्यानाचो चवथो दीस पवित्र आत्मो आमच्या भितर देवून दी आमकां शुद्ध निर्मळ करून दी आनी ताज्या देण्यांनी आणि फळांनी भरून दी म्हूण मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो मुजुगण्या संतां मनांची दोतोनानुसार वायट तर बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात होमोचो अपराध होमोचो बोड अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच संवकार मरी सगळ्या आदेवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार ते आमची काकूत करून आणि आमची सगळी पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोनिया काकूत कर सोनिया काकूत कर Krista काकूत कर Krista काकूत कर सोनिया काकूत कर सोनिया काकूत कर प्रार्थया भोव काकुलदारा बापा आमकां मेळटलो तो पवित्र आत्मो स्पिरीट सांत सदां सांबाळूंक आनी वाडोवंक आमकां थीर करून दवर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन तुम्ही सत म्हणलें तेन्ना पवित्र आत्मो घेतलावे ना पवित्र आत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकल्लें ना जाप दिली ताणें तर तसलें धर्मशास्त्र तुमी घेतलें ताणें सवाल केलें जुवांचें स्नान म्हणून ताणें जाप दिली तो म्हणलो पावलान तांकां सांगलें जुवांचें स्नान मनशान पाताक रडोवन रिणी बदलावपाचो गुर्त
आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक तांणी सत्मा दिजे म्हूण. इतलें आयकतच तांणी सोम्या जेजूचे नांवी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी तांणी परक्या भाशयांनी उलोवंक आनी प्रभात करूंक सुरू केलें. ते सकडी मेळोन सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावल सराग सिनोगोगा वेतालो आनी थंय वाद विवाद वा संवाद चलोवन तो देवाच्या राजा विशयांत धैर्यान उलयलो. देवाचें उतार हें देवाचे बुडकार. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. उठ देवा आनी तुज्या वैरींची देसवाट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखा वयले दामडाय. दुवरा परी उबोन ते मायाक जातात जशें उज्या मुखार मेण कडोन उदक जाता तशें देवा मुखार खोटे नाश जातात. सर्वेस्पराक जय जय. पूण नितिवंत देवाचे सदरे मुखार संतोसतात, आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उडतात. देवा गितां गाया, ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस्पर ताचें नांव, ताचे मुखार उल्हास करा. सर्वेस्पराक जय जय. आपल्या पवित्र मंदिरां रावता तो देव अनाथांचो बापय आनी विधवेचो आधार जावन आसा. एक सोऱ्यांक रावंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. सर्वेस्पराक जय जय. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्यात तर सर्गींचे वस्तू तुम्ही सोदा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका इसुम्या. तो वळ जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां जाल्यार तुमी म्हाका आयकतात. शिसांनी जेजू लागीं म्हळें, तूं आतां वापारी नासतना स्वस्त उलयताय. सक्कड संगती तूं जाणाय. कोणेय तुका सवाल करची गरज ना. जेजून तांकां जाप दिली, आतां तुमी सतमानतात गी फुडें येवंक आसच्या येदळूच आयकल्ल्या त्या काळा विशयांत सांगता आयका. तो येतस तुमी सोमेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापल्या वाटेन शिंपडोन वेतल्यात. तरी पूण बाप मुजे सवे आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. मुजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया.
हांवें संवसाराचेर जैत वेला जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाचेनो आयले पयले वाचप सांब पावलून तांचेर हात दवरले आनी तांचेर पवित्रत्मो आयलो आदल्या आयतारा मेयाच्या 14 तारखेर जुवांच्या 14व्या अध्यायांत पयले फावटी आमी आयकता जेजू तांकां सांगता हांव वेता तुमी खंत करिनाकात हांव आनी एक पाराक्लीत तुमचेर धाडटा कोंकणी बायबलांत मजतदार म्हूण बरयलां जुवांच्या वांजेलांत 4 फावटी ह्या पवित्रत्म्या विशयांत उलयतना जुवांव पाराक्लीत म्हणलो शब्द वापरता ओन्ली इन जॉन यू कॅन फायंड हो शब्द ग्रीक भाशेंत मुळा हो शब्द पाराक्लितोस आनी आपल्या पयले पत्रांत आनी फावटी तो पाराक्लीत म्हूण तो शब्द यूज करता येवच्या आयतारा त्याच पाराक्लिताचे फेस्त तर हे पाराक्लीत कितें म्हूण हांवें ब्रदर स्टिना लागीं उलयलें आज विचारलें ब्रदर म्हणालो आय नो इट पवित्रत्म्याच्या एका खंतारांत पाराक्लीत म्हूण आमी खंतार करता तर पाराक्लीत म्हूण मोठ्यान तुमकां सांगता फिल्मांत तुमी बाउन्सर पळयला कोणा एकल्याक आपटून दपटून थंय दवरला ताका सुखीदार करतात आनी ताका कितें उलयतात खेळटात व्हडलो मसलमॅन बाउन्सर थंयसर येता त्या दाळा एक एकलो थंयतान पळापळ घेता तो एकलोच उरता आनी तो बाउन्सर आसा तो उपकार बावडटा पाराक्लीत म्हळ्यार मोर ऑर लेस लायक दॅट जेजूच्या काळार ही ग्रीक संस्कृती इस्रायलांत जेरुसलेमांत ती आसली म्हळ्यार कोणा एकल्याक सुखीदार केला ताच्या भोवती लोक कुडसाला ताका खेळटात बोबाडतात त्या दळा एक वळखीचो फांकीवंत देखीवंत नावाडीक आपूट नांवाचो एकलो त्या कुटुंबाच्या वळखीचो येता आनी थंयसर उबो रावता ताजें नांव पाराक्लीत म्हूण आसलें समथींग लायक फॅमिली एटॉर्नी तो येवन उबो रावतना ताच्या सायडीक तुमी तें दृश्य मोतीन हाडा ती प्रद्वारी स्त्री थंयसर पडल्या जेजू थंयसर उबो रावता तांकां पळयता कितें जाता एक एकलेस वेतात दिस इज वॉट पाराक्लीत जेजूच्या काळार मोगाच्या भयणी भावानो आनी एक मजतदार पाराक्लीत तुमकां धाडटा म्हळ्यार जेजून पयलो पाराक्लीत पयलो बाउन्सर जेजू कुर्सा वयलो बाउन्सर कुर्सा वयलो पाराक्लीत स्वर्गरोहण जावन तो सर्गार गेलो वेच्या पयले म्हणालो खंत करनाकात हांव तुमकां आनी एक पाराक्लीत धाडटा तर हो पाराक्लीत हो बाउन्सर आमकां आयतारा दीस मेळो म्हूण मागया Kangi somyang kaniku Mogal tuja bulyanchu Din washikal sandinchu
जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो भेटयता बापा वायंदाकांचो अर्पिता हांव तुका गुरथो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्तांक रगती तूं आमकां कांगे सोम्या कारिको मोगाल तुझ्या भुरग्यांच्यो तीन वार्षिकाल संदिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचे बलिदान सर पदवेधरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एक पवित्र सुदेच्या देवाक सर्वेस्पोर देव मानून घे. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली आमी तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमची सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदांच आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो, तांच्या दोळ्या मुखार सर्गार सोडलो आनी ताणें आमकां बसायलो पवित्रत्म. देखून आतां पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार निरंतरी आमी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतेलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्याची सून तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुनर्जीवन पॉन आमी परगटता तुझ्या येल्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं
एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगिवन जुजे तिजो पोती, भगिवन धर्मदूत आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन, 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 आमेन. आमकां सुखीदार करून आमी एके फावटी डिप्रेशनांत पडतना पाराकलीत आमकां जाय. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले मुक्षिता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां जाल्लें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजूक आमी अत्रेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पथकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गीय पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतान म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सुम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या असो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळती कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळती कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू आयतारा आमचे वयर तो पाराकलीत धरता. ताच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सुभागी. सुम्या देवांचे भाग म्हाका फोवना, तुजी एका उतरान आमकां भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
तुका ओरून पावसो सासनीक सुखाक पावसो सोम्या तुका सेवकत रेता जिन्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोचे समर्पिता प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, ह्या तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी पवित्र आत्म्याक तयार करूंक तांकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Venta, venta, somia, tuo spirit haugeta. Gata, gata, somia, tu Jesus I haumata. Tu smoso tirada, tu smoso sambarna. Tu smoso tirada. Tuo sambarna. Veta, veta, somia, tuo spirit augeta. Gata, gata, somia, tu Jesus I haumata. Mogar putra sore, Aukar आशीर्वादे आमका. बेगीन दिवसाचे गुरुवेंद्र आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे